पावर तुमच्याकडे असत बट वी आर सुपर पावर. ज्यांना त्याच्या पायाखालचे हाती माती ज्यांना पयस वयता तो आड्डातलो व्हडली खंत लागता ती म्हाका कलाकाराची. म्हणून आम्ही म्हणटा पेडणेकर हे स्वाभिमानी आसा. एक संद दियात आमचो पेडणेकर काय करू शकता पेडण्यासाठी ह्या म्हाका दाखोवन दिवपाचा. नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक एक खाशेली कार्यावळ आयज तुमच्या मुखार आमी घेवन येतात. आता पेडण्यान पावले उपरांत आमकां सगळ्यान पयली याद जाता ती म्हळ्यार हांगासरली वेगवेगळी देवळां जे नैसर्गिक सुंदरताय आसा ती आनी हांगासर आशिल्ले लोक हॉस्पिटॅलिटी म्हणपाक सोदता. कारण लोक जेन्ना हांगासर कोणूय येता तेन्ना एक आपलोसो करून घेतात सगळे जाण आनी ही हांगासरली एक खासियत आसा सगळ्यांक खबर आसतलें. पूण आयची ही कार्यावळ परत एक फावट तुमच्या मुखार हाडपाचो एक हेतू म्हळ्यार अशे एक व्यक्ती जांचें नांव आयजकाल पुराय पेडणे कॉन्स्टिट्युएन्सीन बरेंच गाजता. फाटल्या आयतारा जेन्ना हांगासर एक सभा जाली त्या आयतारा नंतर त्या सभे नंतर तर पॉलिटिकल जो सिनारियो आसा हांगासरलो तो मातसो न्ही बरोच बदलून दवरलेलो आसा अशें म्हणपाक सोदता. आमच्या बरोबर आसा जे पेडणे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे एक कॅन्डिडेट म्हणपाक सोदता. अजून पर्यंत तरी डिक्लेअर जावंक ना बट येस थोड्या दिसांनी डिक्लेअर जातलेत. एक समाजसेवक आनी जांच्यांनी पुराय पेडण्या ह्या गांवांत किंवा कॉन्स्टिट्युएन्सीन बरेंच आपलें एक काम केल्लें आसा, लोकां कडेन आपली मदत पावयलेली आसा अशे व्यक्ती राजन कोरगांवकर भाई आमच्या बरोबर. भाई नमस्कार आनी येवकार तुमकां परत एकदा. हांव सुरवात करता आसतना ह्या आयताराचेर उलयता कितें जालें कारण म्हाका दिसता की बरोच बोवाळ जाला ह्या आयताराच्या नंतर जे सभे नंतर. अरावंड 2000-2500 पेक्षा चड म्हाका दिसता लोक सभेक आशिल्ले जे सादारणपणे खंयच्या सभेक अशे जर कॅन्डिडेट निवडून सुद्दां आयलो अशे सभेक जायना अशे लोक तुमच्या सभेक कितें आशिल्ले रिजन आनी कितें जालें ते वेळार. नमस्कार. आयतारा कितें जालें तें खबर ना पण एक तुमकां सांगूं सोदता पेडणेकराची आयडेंटिटी पेडणेकरांनी दाखोवन दिली. एक सादी गोष्ट घेता सद्या पावर आसतना जंय पावर आसा सरकार दरबारी येतले डेप्युटी CM जो आसा पावर आसतना पावर कितें आसा ह्यो पेडणेकरांक जास्त खबर आसा. पण हे फावटी आमच्या गांवच्या लोकांनी दाखोवन दिले पावर तुमच्याकडे आसत बट वी आर सुपर पावर. कित्याक काय म्हणशात ह्या परिस्थितीत 1,500 ते 2,000 लोक येणे हे अशक्य आणि शांतिकायेन तेंच्यांनी आमची सभा अटेंड केली. आम्ही कोणाक आपयलेच पण सो खोशेन येवन 2 तास विदाउट स्टॉप ती मिटींग चलताली सुरवाती पासून एंड जायसर. म्हणजे लोकांक कितें जाय हे दाखोवन दिले. पेडणेकार आमी जे सदांच म्हणटात कितें आमी स्वाभिमानी आहात हो स्वाभिमानाचो कळस म्हाका दिसता आयज सांगू शकता. ना जाल्यार 2 तास जी सभा चालू आसा तितलो एक मनीस हलाना दोलाना आनी आमी सुपर पावर असो पेडणेकार हे दाखोवन दिले. म्हाका दिसता जो तुमचो हेतूय आसा पेडणेकारांचो जो हेतू आसा जो म्हळ्यार लोकल कॅन्डिडेट हांगासरलो जाय म्हणटा म्हाका दिसता ताज्या फाटल्यान लोक सारके रावले आता अशें दिसून येता. नक्कीच लोकला फाटल्यान रावतात हेच तर सिद्ध केलें न्ही म्हणून हांवें म्हटलें सुपर पावर. लोकल बाकीच्या त्याच्या पयलीं खूब बाकीच्या बरेच कॅन्डिडेटांनी आपली पावर दाखोवपाचो प्रश्न. एक 150 ते 200 लोक ते सुद्दां भाडे करून हाडले आसतले पण हायसर भाडे करून हाडूचे पडूंक ना. लोकलाचो ह्योच फरक आसा. हो मिशन फॉर लोकल हे आमी सदांच कित्याक म्हणटा आमची आयडेंटिटी हे दाखोवन दिले. आणि म्हाका दिसता हे पेडण्यातच आनी सगळ्यात म्हत्वाची गोष्ट हयसर सगळ्यांनी आपली पक्ष विसरून आपले मतभेद विसरून पंचायत बॉडी म्हणा बाकीचे सगळे इवन BJPचे कार्यकर्ते काँग्रेसचे कार्य सगळे मिळून येयले म्हणजे एकवटपणा दाखयलो हे सगळ्यात महत्त्वाचं. म्हणून हांव ते सुपर पावर शब्द वापरपाचें कारण पेडणेकार हे सुपर पावर आसा सगळ्या कार्यात हे दाखोवन दिलं. म्हाका दिसता खूब बरे तरेन तुमी सांगले आनी सुपर पावर पेडणेकार म्हणपाक शकता आता कारण आमी स्वाभिमानी म्हणटाले हे स्वाभिमान दाखोवन दिला खरो. आनी कितें दिसता तुमकां ही पयली सभा अशी आसा आनीकूय आसा लायनीन तिथे सुरवात जाल्या बघा काय खबर ना. माझ्या गावात एक तुमकां सांगूं सोदता जेन्ना गांव आपल्या वांगडा आसा जेन्ना गांव वांगडा आसा म्हणजे आपलो बाकीचो शेजारी पाजारी हे आसतलेच म्हणजे पेडणे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसतले हे सिद्ध करून दाखयता. जर एका गावात जर एक इतले लोक हजारोनी लोक येऊ शकतात म्हणजे बाकी जर पेडण्याची जर बाकीची सभा जातली म्हणजे तुम्ही विचार करा कशी असतली ती.
सारखे सारखे म्हाका सांगात आतां तुमी कोरगांव गांवच्यान आयिल्ले आसा अशें म्हणटा की पेडणे जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा तातूंतले कोरगांव इज डिसिजन मेकींग अशें म्हणटात. कोरगांवचे लोक जर एकठांय जाले किंवा जाले जाल्यार पेडण्याचे आख्खे लोक एकठांय येतात असो एक ह्या समज आसा. तुमच्या वांगडा आसा हें खबर आहा, कालच्या सभे नंतर कळ्ळें. कशें पळयता हे गोश्टी कडेन आतां आनी ना सर, ॲक्च्युली कोरगांव हे आमचे गांव जरा एरिया वायज मोठे आसा, पण कशें आसा न्ही जे रिलेशन्स आसा न्ही हे कोरगांवची सगळ्या पेडणे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा. सो कोरगांव ह्यो मर्यादीत ना. कोरगांव इज मल्टिप्लाय बाय वेरियस विलेजीस. सो इट इज इन्क्लुडींग कोरगांव. सो असं समजू नाकात की तुम्ही कितें कोरगांव एकूच आसा. कोरगांव म्हणजे भितर हणखणे येयले, भितर तोरशे येयले, भितर धारगळ येयले. इट इज हे पेडणे म्हणजे अशें जाता. तुमकां सांगता म्हणजे कोरगांव अशें न्ही. इट इज म्हणजे तेंचे रिलेशन्स आहात, एकामेकाचे मित्र मंडळी आसात आनी दॅट मेसेज गोज. म्हणजे कोरगांव जे ठरयता ते तोरशाय ठरयता, कोरगांव जे ठरयता ते हणखणे ठरयता, कोरगांव जे ठरयता ते धारगळी ठरयता, कोरगांव जे ठरयता ते हे तू कितें इट इज इंटर रिलेक्शन आसा तेंच्या बरोबर. आपलेपण आसा. आनी म्हाका दिसता सगळ्यांचो एक सूर आसा सध्या जो आमकांय दिश्टी पडटा की लोकल कॅन्डिडेट तुमी म्हणजे मिशन फॉर लोकल हे तुमचे जो हे जालो हांव ताजेरूय येतलो. पूण ताज्या पयलीं आतां आमी सभेचेरूच उलयता आसतना हांव आनीक फुडलो पॉयंट ताका जॉयन करपाक सोदता. ही सभा जाले नंतर किंवा सभेच्या बरोच तेंप पयलीं ऑपोजिशन मातशें हाल्ल्या सारकें दिश्टी पडटा. खुबशीं विधानां अशीं जाता की तुमच्या अगेन्स्ट किंवा तुमकां सकयल कसो उडोवप हाजेर विधानां जाता. कशें पळयता हे गोश्टी कडेन तुमी? साहजिकच आसा. एक नवो मनीस येता, गांवांतलो येता आनी उबारता म्हणजे खंय तरी दुश्मन काय कोणाक तरी विरोधकाक आपली पांया खालची माती हाल्ल्या ही कळटा. जेन्ना तेच्या पांया खालची माती जेन्ना पयस वयता तो आड्डातलोच. उदाहरणार्थ एक मनीस पडटा खंय तरी खळग्यान, जेन्ना तो खळग्यान पडटा तो हाय हुय करता तेन्ना तो कोणाक बरे वायट शब्द वापरता. तशेच गोश्टी आसा. सध्या लोक अशेंच करूंक सुरवात केल्या. हेच्या वरसून दाखयता आमी वयर सरतात. सारखे. आणि तुम्ही जे सांगले ते मनीस जेन्ना खड्ड्यान पडटा तेन्ना हाय करतले. पूण जर विचारचें जालें जाल्यार ही मेंटलिटी जी आसा न्ही, मान्य करता की तुमी म्हळें की मनीस जेन्ना सकयल पडटा खबर आसा की आपूण सकयल पडटा तेन्ना दुसऱ्याक कसो सकयल ओडप ही परिस्थिती जातात लोकांची. पूण ही मेंटलिटी बरोबर की वायट हाजेरूय आसा. कारण अशा तरेचे लिडर्स आमी आमच्या समाजान आसा जेंकां निवडूनय दिल्ले आसा कांयशे जाणांक. जेन्ना अशे तरेचे लिडर्स डिस्ट्रक्टीव उलयता ते समाजा खातीर माल पडोवंक शकता ना. उलट समाजाक फायदो जाता. तितून समाज आमचो आनी जास्त तयार जाता आनी तो माणूस आनी सकयल वयता. तो खड्ड्यात खोल रुजत वयता. ही विधानां ही तेची करणी आसता तेच्यात तो गाडलो जाता. हीच तर संस्कृताय आसा न्ही आमची. आमच्या पेडण्याची गांवपण जे आसा ते हेच आसा. म्हाका सांगा गांवांतलो मनीस हो फटींग आसा. गांवांतलो मनीस हो कितें कोणाक खोटो हे ते करूंक सोदिना. म्हाका सांग जेन्ना खोटो करूंक सोदता तेजे विचार जर स्पश्ट आसत तर तो वयर सरतलो काय सकयल सरतलो. खड्ड्यात जाणारो माणूस हे तेजी विचारसरणीच वेगळी आसा तर तो खड्ड्यातच वयतलो. आमचो गांवांतले लोक वयर सरतले. सिंपल गोष्ट आसा. आय एप्रिशिएट माय पीपल. आय एप्रिशिएट. पूण तुमी आतां कशें कोणींनी तुमच्या अगेन्स्ट कितें म्हळें की एक गोश्ट पळयली की तुमी बाउन्स बॅक करूंक ना. तुमी डिस्ट्रक्टीव मायंडान वचोंक ना. सादारण जे कशें आसता थोडे लिडर डिस्ट्रक्टीव मायंडान वयता की तेणी आपल्याक आपुणूय ताका म्हणटलो. पूण तुमी तशें न करता सेटल रावन सगळ्यो गोश्टी आयकून घेवन कितें रिजन आशिल्लें? सर ह्या बाबतींत तुमी विचारलें म्हणून बरें केलें. म्हाका एक सांगा, हत्ती जेन्ना एक वाट चलता कुत्रे भोंकत असतात. खंय बरेचशे जनावरां कितें आपआपले दाखयतात रंग. तो हत्ती थांबता काय चलत रावता आपल्या कामाक. सो जर तो हत्ती जर आपलो गोल कंप्लीट करूं शकता. हेच एक एक्झाम्पल. आमचो पेडणेकार आपले गोल्स कंप्लीट करतलो. तो काय कितेंय उलोवनी तेजे आमचे काय फरक पडचो ना. डेफिनेटली विधाना. आनी जेन्ना तो खड्ड्यात पडटा हाय हुय जे करता जे वायट बरे शब्द वापरता तेचे कर्म आमचे न्ही ते. बरोबर. म्हाका दिसता खूब बऱ्या तरेन एक्सप्लेन केला. जी म्हण जे मुहावरा आमी म्हणटा हिंदींतलो हाती चले अपनी चाल कुत्ते भोके विराल आणि त्याच तरेचेर आनी ती गजालूय सारकी आसा. कोणूय जर कितलोय आपल्याक डिस्टर्ब करपाचो प्रयत्न करता आपूण आपल्या लायनीचेर आसा. आनी म्हाका तुमी म्हळें तशें पेडणेकार जे आसा ते म्हाका दिसता सारके थरयला बाबा कितें करपाचें आसा ते. आय कम टू द नेक्स्ट पॉयंट. आतां आमी सभेचेर उलयताले. जी सभा जाली येस डेफिनेटली गेम चेंजर अशी आशिल्ली कारण खुबशे पॉलिटिकल सिनारियो हांवें जशें म्हळें की बदललेलो आसा. तुमकां कितें दिसलें ह्या सभे नंतर? कारण असो रिस्पॉन्स आनी अशा तरेची सभा तुमचें कितें मत आशिल्लें? तुमकां कितें दिसलें? ह्या सभे नंतर एक जाणवलें
पेडणेकरांनी एकवट कितें आसता तो दाखोवन दिलो. कित्याक संपूर्ण पेडणे किंवा गांव एकवट जावं शकता हे सिद्ध जालें. पावर आसतना सुद्धा हे करू शकतात हे पेडणेकरांनी. म्हणून आमी म्हणटा पेडणेकर हे स्वाभिमानी आसात. पेडणेकर हे खरेंच मनाचे त्यांची कसली अपेक्षा आसना. त्यांची अपेक्षा आसता कोण तरी आपले बरे उदरगत जावचे, आपल्या घरातलीच उदर हे सिद्ध करून दिले. म्हणून तर लोक मिशन फॉर लोकल जे लोकलासाठी वावरतात, लोकलासाठी लोक लागीं जाले. नाल्यार कितले सभा जाले, कोण येयले इतले लागीं. सारकें म्हाका दिसता की लोकांचो आशिर्वाद हो आसा. माझ्या पेडणेकरा बद्दल मी म्हणजे ऋणी असे मी प्रश्नच ना. आणि म्हाका घरातलं म्हणून ते समजूनय घेतले. आनी म्हाका ही पयली सभा आसा. म्हाका दिसता आनीक खूब सभा जावपाची आसा. 2,500, 5,000, 10,000 म्हाका दिसता रिस्पॉन्स मेळपाकूय जाय. आणि जेन्ना लोकल कॅन्डिडेट आमी म्हणटा की मिशन फॉर लोकल हे तुमचो एक तुमी म्हणटा तसो एक कार्यक्रमूय आसा जो तुमी राबयल्लो आसा. दुसरी गजाल हातूंत हांव विचारपाक सोदतां. एक गोश्ट हांवेनूय आयकल्या, जशी BJPचे जे ज्येश्ठ नेते आसा आणि BJPचे जे कमिटी तुमचे पेडण्याचे सुद्दां जर BJPचे जर जायते लोक आसात तेंच्यांनी सुद्दां एक सूर धरलेलो आसा की अशें आसा की तुमकां तिकेट दिवची अशी. एक वारोय जाल्लो आसा निर्माण BJPच्या हातूर. खरी गजाल कशें पळयता तुमी? आनंदाची खबर आसात. कित्याक जर ज्येश्ठ कोणी मनीस आमच्या वांगडा आसत जाल्यार नक्कीच जाता की आशिर्वाद हो म्हत्वाचो आसा. आणि माझ्या गावाची सगळ्यांची इच्छा आसा नक्कीच ते आमचो देवूय करून घेतलो. मुळवीर जे आयज प्रांगणांत तुम्ही म्हाका प्रश्न विचार नक्कीच काहीतरी बरी गोष्ट मेळटली अशी अपेक्षा आसा. पूण आसा कितें बरी खबर बेग्यान? हे मी सांगू शकना कित्याक आय एम नॉट ऑथर टू टेल. बट डेफिनेटली जर लोकांचे जर आशिर्वाद आसा, आमच्या पेडण्याची सगळ्या लोकांची इच्छा आसतात, नक्कीच त्याचं उत्तर. हांवें कित्याक विचारलें कारण BJPच्या काय हेतूर ह्यो गजाली चल्लेल्यो आसा आतां. आणि खुबशे आयकूंकूय मेळटा की येस BJPचे नवे कॅन्डिडेट म्हणून तुमकां फुडें येवपाचें एक अशें आयकपाक मेळटा. म्हणून हांवें प्रश्न विचारलो. आणि ह्याचे सगळं जर झाली गोष्ट हे माझे सगळे माझ्या पेडण्याचे एक तरेचे सगळ्या त्यांच्यामुळे जाऊ शकता. इट इज नॉट राजनासाठी जावचे ना. सगळ्या पेडणेकरांची कृपा दृष्टीमुळे जाऊ शकता. पेडणेकरांची इच्छा आसतली तशी. त्यांची इच्छा असते बरोबर. प्रमाणे. म्हाका दिसता की पेडणेकरांचो म्हणजे BJPची तिकेट मेळप हे पेडणेकरांकूय खूब जाणांक जाय अशें दिसता ह्या बाबतींतल्यान. बरोबर आहा हे? बरोबर. सर जर आमकां तिकीट मेळ्ळी म्हणजे म्हाका BJPची तिकीट मेळ्ळी तर ते माझी आशिल्ली माझ्या पेडण्याची तिकीट आसतली. पेडणेकरांचे श्रेय आसतले त्याच्यात. सो म्हाका वाटतं प्रत्येक माणसाक ते श्रेय आसतले. भितर ल्हानांत ल्हान मोठ्यांतलो मोठा सगळ्यांक. म्हाका दिसता खूब बऱ्या टायमार ही गोश्ट जाली. आनी एक आशिर्वादूय आमी ज्या प्रांगणांत सद्या बशिल्ले आसा तो मालपे हांगासरले जे मुळवीर देवस्थान आसा ह्या देवळान आमी बशिल्ले आसा. आणि खूब वर्सां पयलींचें हें देवूळ आणि देवळाचें जें कन्स्ट्रक्शन जर पळयत न्ही जाल्यार तुमकां खरेंच खूब आनंद दिसतलो. अशा तरेचे एक आर्टिजम म्हणू शकता, अशा तरेचे एक कन्स्ट्रक्शन, एक आर्किटेक्ट म्हणपाक शकता आमी. आणि ताच्या सायडीक आशिल्ली ही तळी, तितलेच आमकां एक गांवपण. आणि आमी आमच्या गांवांत खूब कितें विसरून आमी शहरान वता हें दाखोवन दिवपाचो एक मस्त यत्न करता. दुसऱ्या फावट आयला हांव हांगासर. जेन्ना पयल्या फावट बरेच वर्सां पयलीं एक 4-5 वर्सां पयलीं आयिल्लो तेन्नाच्यान ते आतां पर्यंत एक्कान एक गोश्ट म्हाज्या बरी लक्षान आशिल्ली. आणि हांवें भाईक तेच सांगून हांगासर म्हटलें एक इंटरव्यू घेवया आमी. जी प्लेस इतली सुंदर आसा, एक पॉझिटीव एनर्जीन केल्ली आसा. अश्यो जायत्यो प्लेसीस ह्या पेडण्या गांवान आसात खऱ्यो. म्हाका दिसता की आमी फुडल्यो गजाली ज्यो आमी एक मातसो वॉक घेवया, लोकांकूय दिसतलें की कितें आसा तें. आनी एक सरभोंवतणीचें जें वातावरण आसा तें पळयत आमी फुडल्यो गजाली करुया.
ओके, माझ्या फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटा ते मुळवीर देवस्थान आनी पेडणे आयले काय जशें हांवें म्हळें की अशें जायते तुमकां देवळां दिश्टी पडटलीं आनी सायडीक म्हज्या बरें कुळागर आसा, थंड वातावरण, गरमेन सुद्दां खूब सुंदर अशें हांगासर दिसता. आनी अशा वेळार जेन्ना हांगासर येतात तेन्ना एक गोश्ट नक्की, जेन्ना देवळां म्हणटा तेन्ना कलाकाराची खाण ही नक्की आसतली, कारण कलाकार भरपूर आसता, देवळां आसता, कारण थंय भजन जाता, बाकीच्यो गोश्टी जाता आनी भजन सुद्दां म्हटल्या उपरांत पेडणे प्रामुख्यान नांव येता. कलाकारांचे जो वेवसाय आसा कलाकार म्हणून किंवा कलाकारांचो फ्युचर तुमी कशें पळयतात? तुम्ही आमच्या पेडण्याच्या काळजाक हात घातलेत. पेडणेकार हे कलाकार आणि खाण हे शब्द आता अपुरे असतात, कित्याक पेडण्यात तुम्ही खंयच्याय घरात चलात, खंयच्याय घरात चलात, तुमकां कलाकार ह्यो मेळटलोच. उदाहरणार्थ कलाकार आसाय संगीतात, उदाहरणार्थ कारिगर, मुर्तीकार, अशें न्ही, तुम्ही खंयच्याय दृश्टीन बघात, कलाकार हे आमच्या पेडण्यात एक्चुअली जन्मजात येयलेले आहात. इवन आमच्या समाजात सुद्धा व्यवसाय करणारी माणसं असली, बऱ्याच चपला तयार करी असले, म्हणजे इट इज अ गुड, म्हणजे कलाकार हे सगळे आहात. जो जो आपला व्यवसाय एकदम चांगलो आणि त्याचा चांगला ॲक्च्युअली मार्केटही असला, पण ते करू शकूंक ना, इज अ डिफरंट इशू. पण त्याका प्रपोज, त्यांचे प्रोविजनसाठी काय कोणी करूंक ना, दॅट इज अ बिग फॅक्टर. आता कलाकार म्हणतो संगीताचीच गोष्ट घेऊया आम्ही. आमच्या संगीतासाठी एक रवींद्र भवन सगळ्या जाग्याचेर आसा, पण माझ्या पेडण्यात नाही. माझ्या पेडण्यात अजून रवींद्र भवन ना. बोलला खूप जाता, कागदोपत्री खूप किती गोष्टी आहेत, हवेतल्या गोष्टी खूप ऐकतो, पण असा काय अजून. जर तुम्ही कलाकाराची खाण जर म्हणतात जाल्यार एक रवींद्र भवन जा साखळी सारख्या सुंदर अशा गावात सुद्धा आसा, आमच्या पेडण्यात कित्याक ना. बरोबर, खंत दिसता तशी, खूप खंत दिसता, वाईट वाटतं, खूप वाईट वाटतं. कारण जर ते असते तर त्याचा आमचा फायदो किती झाला असता न्ही, आमच्या कलाकाराची एक उभरती फळी तयार झाली असते. बरोबर. तुम्ही म्हटल्यात उदरनिर्वाह, सध्या आमचे लोक बरेचसे उदरनिर्वाह करतात, कारण बरेचसे अशी संस्था असतात किंवा माणसं असतात, ते एकत्र जातात, मंडळ तयार जातात, ती भजनी मंडळी असतली, गायन मंडळी असतले, त्यांच्याकडे इन्कम ना म्हणजे मंडळं तयार करतात. पण त्यांना असं कोणी असं फायनान्शियली असिस्टंट किंवा त्याच्यासाठी आणि उत्कृष्ट जावपासाठी काय करूंक ना. कदाचित जर रवींद्र भवन असतात ते आपले ते कलाकारी दाखयले असते त्यांच्यानी. फॉर एक्झाम्पल एक भजनी मंडळ, एखाद्या महिन्यासून एक भजनी मंडळीचा प्रोग्राम आयोजित केला असतं, ज्याच्यामुळे लोक आले असते, लोकांनी त्याचा आस्वाद घेतला असतं आणि माझी भजनी मंडळी काहीतरी फेमस झाली असते. 1, 2, 3 प्रायझां मेळतो की त्यांना अरे दुसरो येयलो ताका दिसतलें म्हाका फर्स्ट टायम फर्स्ट मेळूंक जाय, कोणाक कॉन्सुलेशन मेळटा ताका वाय कॉन्सुलेशन बाबा सेकंड आपण हे टायमार दॅट इट वूड हॅव म्हणजे इन्क्रीज त्यांचा तो हे आसा त्यांचा तो मोठो वाढत गेलो असतो. हे एक्झाम्पल दिले. हे तुम्ही कलाकार म्हणजे संगीतातल्या क्षेत्रांत सांगले, तशेंच नाट्य क्षेत्रांत पेडणे हे प्रामुख्यान फुडें येता. सेम थिंग. म्हणून एक एक्झाम्पल तुमकां मी हे दिले संगीताचे. नाट्य क्षेत्रात ते सेम. कितली सुंदर संस्था आहात आमचे. हळण सारख्या गावात बरोबर ते इतली सुंदर नाटकां करतात, बाप रे बाप. तांकां फर्स्ट प्रायज मेळतात. तुम्ही मुद्दाम नोट करा, अखिल गोव्यात कलागड स्पर्धा तांकां मेळटा. तुम्ही विचार गावातली माणसं जर इतल्या स्पर्धेक जर हे घेवं शकतात एक प्रायज विदाउट हॅव्हिंग, म्हणजे त्याची कलाकारी त्यांच्यात आसा म्हणून बरोबर. इट इज नॉट इझी फर्स्ट रँक फर्स्ट प्रायज मेळपाक आनी दॅट टू कॉम्पिटिशनान. असं तुमचे कितें प्लॅन आहा कलाकारां खातीर? पहिली गोष्ट म्हणजे कलाकारांसाठी न्ही, माझं तरी असं विचारा, जी कलाकारी सगळ्या बाबतीत असं मी संगीताच्या दृष्टीने म्हणजे तुम्ही म्हणटाले तबला म्हणा, हार्मोनियम म्हणा, गायकी, जे असे बरेचसे रिलेटेड असतात. इवन नाट्य संदर्भात पहिली म्हणजे रवींद्र भवन काढतलो, म्हणजे काढपाक जाय. व्हेरी इम्पॉर्टंट, विच इज व्हेरी प्रायम. त्याचे जास्त विचार करपाचे नाही. विच इज माय प्रायम ड्युटी. रवींद्र भवन आसूंक जाय. रवींद्र भवन जातकूच ही माणसां जी आसात ती दे वील गेट एम्प्लॉयमेंट फर्स्ट थिंग. तुम्ही म्हणता की जर निवडून आयलो जाल्यार सगळ्यान प्रायमरी आपण जर कितें करतलो जाल्यार रवींद्र भवन. येस, कारण माझे त्याचे खूप माणसं डिपेंडंट असतात. तांकां जर म्हाका टिचर म्हणून जर ते कामाक लागले थंयसर दे वील अर्न, दे वील गेट सम रोजगारी, तांकां काहीतरी इन्कम जनरेशन जातले आणि स्पर्धा वगैरे करून काहीतरी इन्कम जनरेशन करपाचो प्रयत्न आसतलो माझे सगळ्या बाबतीत. शक्य आसा ते, कारण हयसर जितले ट्रेनिंग दिल्यानंतर तबला म्हणा, हार्मोनियम म्हणा, बरेचशे गोष्टी असतात. असे मी तुमकां स्पेसिफिकली म्हणजे अशात ते जर सगळे म्हाका ना म्हटल्यार 100-200 जर कलाकार हयसर तयार झाले आणि त्यातले समजा एक 10-25 लोकांक जर नोकरी मेळ्ळी तर काय वायट आसा. आणि ही जी भुरगीं घडटात ती आणि दुसऱ्या गावात आपली हे दितले अदाकारी करून त्याची रोजगारी मेळटली. बरोबर. सो इट इज अ बोथ वे. कलाकारी असून कलाकारी दाखवून आपला उदरनिर्वाह करणं हे महत्वाचं असतं. त्याच्यावर माझा खूप भर असतलो. पेडणे कला अकादमीच्या धर्तीचेर माझा विचार असा.
बरोबर. आणि पेडणे गाव म्हटल्या उपरांत ट्युरिजमा खातीर जर योगदान दिवपाक शकता जाल्यार कलाकारांची ही कला सुद्दां ट्युरिजम इंडस्ट्रीनूय आमी घालपाक शकता. खरंच तुम्ही आता म्हटलात बघा, साधारण हैदराबाद सारख्या एकदा मी असं टुराक गेलेलो गोलकोंडा सारख्या जागा. थंयसर तेंच्यांनी एक कितलें वैशिश्ट्य एक तेंच्या गांवांतली जी माणसां आहात तेची ती कला दाखयतात. ट्युरिस्ट लोक येतातूच, ट्युरिस्ट लोक येतात आणि सांजचो तेंच्यांनी एक वराचो प्रोग्राम दवरलो. म्हाका सांग ते 25 ते 50 कलाकार असतात. अरे 25 ते 50 कलाकार, आयज एक प्रोग्राम, फाल्यां एक प्रोग्राम, हे डेली बेजीस आसता. म्हाका सांग 25 असे कलाकार दर दिसा जर जाले म्हणजे चालू उरले म्हणजे खंय तरी एक योगदानय मेळटलें, इन्कमय मेळटलें आणि कलाकारी खंय तरी आउट ऑफ त्या एरियाच्या भायर वयतलो. आणि हे शक्य आमच्या हळण सारख्या गांवांत जर आमी ते इवन ते किल्लो आसा थंय जर अशें जर करीत ना जाल्यार शक्य आहा ते. सारकें सांगपाची गोष्ट म्हणजे कसं आपण करू शकतो. दोन्ही टुरिजमय जालें त्याच्यात आणि कलाकारी आमची जाली भायर पोचली. बरोबर. म्हाका दिसता की खूब गोष्ट ही बरी आसा, कारण आमकां कशें खबर आसता की कर्नाटकान यक्षगान सारकिल्लें आसा किंवा झारखंड सारकिल्ले मयूरभंज छाऊ आसा, हे सारकिल्ले प्रकार जर आसा जाल्यार ते आमकां कशें कळटा, कारण जेन्ना वयता तेन्ना ते एज अ ट्युरिजमाचो एक पार्ट म्हणून दाखयतात लोकांक की आमच्या ह्या प्रदेशान अश्यो गोश्टी आसात. पूण आमच्या गोंयान म्हाका दिसता खूब कमी आहा अश्यो गोश्टी. आमच्या गोंयान जेन्ना अशा तरेचे जेन्ना फेस्टिवल जाता, लोकोत्सव जाता, तेन्नाच फक्त आमकां दिश्टी पडटा असल्यो गोश्टी, नाजाल्यार ट्युरिजमा खातीर अश्यो खास करून केन्ना आमी दाखोवंक ना. आनीक कितें प्लॅन आसा तुमच्या कलाकारां खातीर? तुम्ही आता हे म्हटले म्हणून जर म्हणजे झाले व्यवस्थित सगळें जालें, पेडणे उत्सव म्हाका घडोवपाचो आसा. पेडणे उत्सव म्हणजे काय, सेम कलाकारांचा. शेवटी कलाकार खंय ना खंय आपली कला दाखवतले. आता तुम्ही म्हणटले ते म्युझिक हे ते बाकीची गोष्टी आहेत, भितर नाटकां आसतली, बऱ्याचशा गोष्टी आसतली. आमच्याकडे जे महिला त्यांची पाककला पण ते दाखवू शकतात नाही. बरोबर. कलाकारांचो हो एक भाग आसा. असं तुम्ही म्हणू शकना की बाबा पाककला हीच एक कला आसा, चांगले जाले. सो पेडणे उत्सव केल्यानंतर कितें जातलें, इट इज लायक एक फेस्टिवल, पेडणे फेस्टिवल. ह्या उद्दिश्टान दोन फायदे जातले. आमचे कलाकार वर सरतले आणि टुरिजमाचं अट्रॅक्शन आमच्याकडे येतले. आणि शक्य आसा ते ह्याच्यासाठी खूप काय करता ना. आणि म्हाका वाटतं आम्ही इमिजिएटली ह्या गोष्टी लक्षात दवरतलो आणि माझ्या कलाकारांक आमच्या गावातले प्रत्येक आहात. कारण काय जालें, फाटल्या दिसांनी दांडिया जाले. आमचे कलाकार इतले बेस्ट त्यांच्यानी दांडिया हे केले, इट वॉज अनबिलिवेबल. म्हाका वाटलं जणू काय मी पिक्चरच बघतोय काय. इट वॉज सो परफेक्शन आणि विथ इन शॉर्ट पिरियड अशी बरेचशे गोष्टी आसा. सांगायची गोष्ट म्हणजे आमची भुरगीं तयार जातात आणि दिस इज अ वे टुरिजम कॅन ऑल्सो बी अट्रॅक्टेड. तुम्ही ह्या संदर्भान म्हाका दिसता खुबशे विचारूय केल्ले आसा, वाटेक लागलेले आसा की बाबा ह्यो गोश्टी आपल्याक करपाक जाय, एक वाटचाल सारकी आसा. हेच्याच संदर्भात अनेक प्रश्न विचारपाक सोदता की मिशन फॉर लोकल तुम्ही जो कार्यक्रम राबयलो वर्सभर, म्हाका दिसता बायलां खातीर, भुरग्यां खातीर, जाणट्यां खातीर, प्रत्येका खातीर बाबा आपले लोकल जे एरियेन जो टॅलंट आसा कसलो आसूं शकता. तो पाककला म्हणू शकता, तो शिवण म्हणू शकता, तो रांगोळी म्हणू शकता, किंवा तो जर बरो आयटीन बरो आसा जाल्यार तो सुद्दां एक आपले करियर धरू शकता. कशें पळयता हे गोश्टी कडेन आणि हाका तुमी एक वेगळ्या लेवलाचेर आनीक एक वयल्या पावड्याचेर व्हरपाक कितें प्रयत्न आसतलो? टॉप प्रायोरिटी आसतलो. जे तुम्ही आता गोष्टी उघड केले ते न्ही म्हाका लोकां मदीं पावोवपाचे आसा आणि त्याच्यासाठी प्रशिक्षण, त्याच्यासाठी जे एम्युनिटीज असतात ते प्रोवाइड करपाचे. आणि हे शक्य जातले पहिल्यांदा म्हणजे रवींद्र भवन. सो दॅट इज म्हणून तुमकां म्हटलं प्रायोरिटी ते असते. त्याच्यामुळे हे बाकीचे गोष्टी घडतले. म्हाका सांग पेडणे उत्सव म्हणजे काय, नेमके आमचे पेडण्याचे लोक एकत्र येऊन आपापली कला दाखयतले. सगळे पाककला म्हणा, रांगोळी म्हणा, बरेचशा गोष्टी असतात. एक 500 लोक जर त्याच्यात इन्वॉल्व झाले, बरोबर, बरी का वाईट गोष्ट. सारखे. आणि तुम्ही म्हाका दिसता पेडणे उत्सव किंवा पेडणे महोत्सव जर तुम्ही म्हणटा पळय, लोकांक कळपा खातीर सांगता की तांचो विचार जो आसा तो म्हळ्यार एक व्हडली स्टेज जंय ट्युरिस्ट येतले, थंय तांकां पेडण्याचें ऑथेंटिकेट जेवण मेळटलें. पयली म्हळ्यार गोश्ट की पेडण्यातलें जें कितें ऑथेंटिकेट जेवण आसा, कारण ट्युरिस्ट जेन्ना गोंयांत येता तेन्ना फक्त बीच किंवा बाकीच्यो गोश्टी न्ही, जाल्यार हांगासरलें म्हत्व कितें आसा तें पळोवपाक येतात. ताच्या नंतर तांचे जे घरान केल्ल्यो जायत्यो म्हळ्यार एक आर्टिफॅक्ट्स म्हणू शकता, बारीक बारीक वस्तू घरान करतात त्यो आसतल्यो. तशेंच बाकीचे स्टेजीर परफॉर्मन्सीस आसतले ते पेडण्याचे आसतले. सो ह्यो गोश्टी जर जायत आणि पेडणे महोत्सव जर आमी सर म्हणटा ते हिशोबान वर्साचो, पण हांव म्हणटा की म्हयन्यांक जर एकदां जायत मागीर जाल्यार तितूंतल्यान रेवेन्यू जनरेट जावपाक शकतलो.
विच इज मेजर थिंग. बरोबर, त्याच्यामुळे रेव्हेन्यू इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट, कारण शेवटी कोणाक तरी इन्कम जनरेट जाणं आमच्या पेडणेकाराक हे महत्व असतलें. बरोबर. जशें आमी ट्युरिजम एरियन ट्युरिस्ट एरियन जे आमी पळयता फ्ली मार्केट्स आसता, तशें पेडण्याचो स्वताचो मार्केट आसतलो हांगासर सगळ्या लोकां खातीर. खूब बरी आयडिया आसा. म्हाका दिसता की आमी तुमी ज्यो सगळ्यो आयडियाज सांगलेल्यो आसा कलाकारां खातीर किंवा जे कितें जालें फाटलें आमी सुरवात केल्ली त्या हिसपान तुमची सभा आनी बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी खूब बऱ्या तरेन तुमी सांगलेले आसा. आनी म्हाका दिसता की हांव परत मातसो फाटल्यान वचपाक सोदता. इंटरव्यूची आमी सुरवात केल्ली की आरोप प्रत्यारोप भरपूर जातले, बट फोकस रावप भरपूर इम्पॉर्टंट आसा म्हाका दिसता. आनी लोकांचो तुमकां ज्या तरेन आशिर्वाद मेळटा आतां त्या तरेन तर एक दिश्टी पडटा की येस खुबश्यो पॉझिटिव्ह गोश्टी आनी रोखड्योच आयकपाक येवपाच्यो आसा. होप फॉर गूड आनी वेटिंग फॉर दी अनाउन्समेंट, बीग अनाउन्समेंट तुमचे कडल्यान. भाई तुमी एक मॅसेज आयच्या दिसान आमच्या पेडण्याच्या लोकांक तशेंच गोंयच्या लोकांक कितें आसतलें तुमचें? माझ्या पेडणेकारांक आयज मी मॅसेज दिवंक सोदताय ती सगळ्यात म्हत्वाची. म्हाका एक संद दियात, आमचो पेडणेकार काय करू शकता पेडण्यासाठी ह्या म्हाका दाखोवन दिवपाचा, आणि ह्या शक्य आसा. सगळ्यात म्हत्वाचं हा ज्या पेडणेकाराचो विचार जो आसा एक तरेचो भरभराटीचो असो कोणाचो पयलीं नसलेलो, हेच तर डिफरन्स आसा. तसाच आमचा पेडणे हे पेडण्या पुरती मर्यादित दवरुया नाका. आमी पेडण्या ह्या संपूर्ण गोव्यात आसा, संपूर्ण भारतात आणि जगाचेर आमी हाडुया, हेच आमचं मिशन आसतलें. म्हाका दिसता खूब बऱ्या तरेन सांगलें. गेल्या इंटरव्यून आमी पत्रादेवी गेल्ले, थंयसरले तुमचे प्लॅन्स आयकले, आलोर्ना फोर्ट्स गेले ते तुमचे प्लॅन्स आयकले, किंवा उदकाची पुरवण सारकी जावपाक जाय जे तुमचे प्लॅन्स आसा हे सुद्दां प्लॅन्स आयकले. ह्यो सगळ्यो गोश्टी जर लक्षांत दवरीत जाल्यार येस. आनी एक लोकांचो जर सूर पळयत की आमकां लोकल कॅन्डिडेट जाय आनी एक अशे तरेचे व्यक्ती जांच्यांनी समाज सेवेच्या माध्यमांतल्यान लोकां कडेन पावपाचो एक बरो यत्न आसा आनी लोकांक जी कितें मदत लागता ती पुरोवपाचो प्रयत्न ते सातत्यान करीत आसा. आनी एक गोश्ट म्हाका तरी खबर आसा की जेन्ना आमी पयले फावट मेळिल्ले तेन्ना व्हडल्या पार्टीची टिकेटाचे एक्सपेक्टेशन अशें कांय नाशिल्लें. जे आतां घडटा ती दुसरी गोश्ट आसा, पूण फुडें कितें घडटलें हे लोकांचे मागणेचेर आनी लोकांच्या आशिर्वादाचेर आसतलें. भाई थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं तुमी उलयले त्या खातीर. आनी फुडें परत एकदां मेळुया आनीक इश्यूज घेवन, आनीक गजाली घेवन. तोपर्यंत थँक्यू व्हेरी मच आनी पळयत रावात प्रुडंट.